बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सतासो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक वर्ण पावयतलो म्हणटा जेजू. पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या मदें जेजू हजर जाता तेच पवित्र आत्म्यान आमकां बळवंत करच्याक सताच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरच्याक त्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करून ताचे आराधन करून घावया गीत आमच्या कन्नडा बुकान तावन गीत संको F12 पानसंको 100 ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. आपणे श्रेता आमकां सुटका दिवच्या बरी भलायकी दिवच्या या पवित्र सक्रामेंतान हजर जाल्ल्या म्हज्या सुम्या शांतीन समाधाने म्हजे जिवीत भरच्याक म्हाका बळवंत करच्याक या पवित्र सक्रामेंतान सुम्या तूं हजर जालाय. खरी एका वायटाचे जैत व्हरूंक पवित्र आत्म्यात येतूच आमकां तुजी कृपा बसयताय. एक सुटकेचे जिवीत जैताचे जिवीत दिवंक तूं आमकां आयती करताय सुम्या. तुका मार्गान दिताव तुका आमी वाखाणताव तुजी महिमा आमी गाताव. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣ ಸಾಗರನೇ
ದಯವನು ನೀಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Bapui Sacramenta Adamche Pasot Hazazalom Susumi Azamche Lagi Uleita Tautra Mukhantre Sazun Cha Vanjala Town Avaswari Sola Atva Volinte. Gospel of John chapter 16 verse 8. Jesumunta पवित्रत्मो तुम चेरित से पद का विशांति नीति विशांति आणि नीति फैसला विशांति संसाराक गुन्यांकार करतलो. पवित्रत्मो येतसे पद का विशांति नीति विशांति आणि नीति फैसला विशांति संसाराक गुन्यांकार करतलो. माझ्या भावनो भगिनीनो, पवित्रत्मो संसाराक कित्याक गुन्यांकार करतलो हे उतर जेजू आमकां अशें कितें सांगता. कित्याक सांगता म्हणल्या विशयान ते आमच्या मोतीन सवाल उदोवंक पुरो. जेजू पवित्रत्म्या विशयान सांगता आसतना आमकां तशेंच ताच्या शिसांक ताच्या मिसावा विशयान ते शिकयता. पवित्रत्म्याचे मिसाव कितें जावन आसा म्हणल्या विशयान ते हांगासर तो सांगता आसतना पवित्रत्म्याचे काम कितें म्हूण सांगता आसतना ही उतरां जेजून उलयल्ली जावन आसात. ह्या ताच्या मिसावांत ताचे एक प्रमुख काम कितें म्हणून जेजू आमकां उगडापें करता. सरावजून आमी चिंता पवित्र आत्मो आमकां बुजवून दिवचो आत्मो म्हणून तो आमचो बुजवणदार. खंडीत जावन तो आमकां बुजयता. आमच्या दुखांत आमच्या कश्टांत आमकां तो पावता हे सत जावन आसा. पूण म्हाका भावना ताचे सोवे अनेक प्रमुख कामी पवित्र आत्म्याचे जावन आसा. ते जावन आसा तो आमकां शिकोवणदार जावन दैवीक सता उगडापें करूंक आमचे अंतस्करण जागयता. बरेणार म्हणटा द होली स्पिरिट इज नॉट मियरली ए कम्फर्टिंग प्रेझन्स. He is not merely a comforting presence. He is the divine teacher who awakens our conscience, leads to repentance and transformation of our lives into holiness. माझ्या भावभगिनीनो, पवित्र आत्मो दैवीक शिकोवणदार जावन आमकां दैवीक सता उगडापें करता आनी ह्या मुखांतर आमच्या अंतस्करण तो जागयता. पातक वळखून जिणी बदलापाक तो आमकां वाट दाखयता. भगिवंतू तेरेज लिसियोचे जेजूचे ल्हान फूल म्हूण तिका आमी पळयता. ताका लागून ती म्हणटा The Holy Spirit makes us know our misery and God's mercy. आमचे ते आसले ते आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण कितें आसा ते आमकां
दाखोवन दिता आसतना आमकां तीर्प करच्या खातीर न्हय, बगार पवित्र आत्मो हे आमकां दाखोवन दिता देवाच्या त्या काकुळतेक आमी चड आनी चड लागीं सरच्या खातीर. आनी हे मोगाचे भाव भयणीनो आमी समजून घेवची. 7 ऑगस्ट आनी ते सांगिल्लें आसा, तो म्हणटा द होली स्पिरीट इज द सोल ऑफ द चर्च अँड द लायट ऑफ द फेथफुल. हर एका भावार्थ्याक मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो उजवाड जावन आसा आनी पवित्र सभा सोलोवन वचचो तो आत्मो जावन आसा म्हणटा 7 ऑगस्टीन. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून ह्या संवसारांत आरंभ केल्ले मिसांव ताच्या सिसा मुखांतर ते मुंदारसून वचचे. जर जेजू आशेता ते जायजे पवित्र आत्म्या थंय पवित्र आत्मो कशें आपल्या शिसा थंय ताच्या मुसांव मुंदारसून व्हरतलो म्हणल्या विशयांत जेजून सांगता आसतना जेजून दिल्या त्या शिकवणेन 4 संगती थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्यान पयलें पवित्र आत्मो मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचे मिसांव आमच्या मुखांतर मुंदरसो व्हरूंक आमकां आदार दिता सत उगडापे करून. रिव्हिलिंग द ट्रूथ. सभार्थराचे फडकिरे संगती मोगाच्या भाव भयणीनो सभा आमच्या जिवितांत आसतात, संवसारांत फडकीरपण सभार्थराचे आसा. द रियल द ट्रूथफुल that is to be sought every day. आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां पवित्र आत्मो कळीत करता खंयचे सत जावन आसा, खंयचे सत आमी विंसा जाय, सता खातीर कशें आमी वावरी जाय म्हणून आमकां तो सांगता. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे अंतस्करण जागयता. ही इज कन्विक्टिंग अवर कॉन्शियन्स. सभार फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे अंतस्करण दाड्डे जाता. देवाचो थाळो आमच्या अंतस्करणांत आमकां आयकूंक तरेपटी आमचे काळीज दारूण जाल्ल्या वरवीं आमकां आयकूंक जायना. त्या संदर्भात मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे अंतस्करण जागोवंक खरेंच देवाचो थाळो आमी आयकूचे खातीर आमकां ताचे बोवाळ दिवचो जावन आसा पवित्र आत्मो आमचे अंतस्करण जागोवन. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमच्या मुखांतर वावुरता ताचे दैवी बळ आमकां दिवन स्ट्रेंथनिंग द बिलिवर्स. तो जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अस्कत जावन आसा. आमचे अस्कत काय आमच्या उणेपणांत आमी पडतां आनी ह्या वरवीं आमी परत्यान उठा जाय. आमचे अस्कत काय उणेपण वळखून घेवन आमी उठोवन परत्यान मुखार वचा जाय. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां निरंतरी बळ दिवचो आत्मो जावन आसा तो पवित्र आत्मो म्हणून जेजू आमकां सांगता. आनी चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां सर्गींची वाट दाखयता. सर्गीच्या वाटेचे मार्गदर्शन तो आमकां दिता. ही इज द वन हू इज गायडिंग द चर्च. कसले वाट आमी धरी जाय, कसले निर्धार आमच्या जिवितांत आमी घे जाय मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र आत्मो आमकां उगडापे करता. आनी हे करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमची अंतस्करणाची आमी सारक्या रितीन जतनाय करूंक आमकां साथ जाता. He reveals the hidden sins. थोडे मोठे लिपलेली मोगाच्या भाव भयणीनो सभार पातकां आमचे ते आसतात ती उजवाडाक येतात. पवित्र आत्मो ती उजवाडाक हाडटा. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो खरें दूख आमी धरच्या खातीर आमच्या पातकाक पवित्र आत्मो आमचे ते वावुरता. आमी एक बरें सुटावे कुमसार जावंक आनी त्या मुखांतर आमचो संबंध देवा थंय आनी पेला थंय मोडलेलो तो नव्या रचन करूंक पवित्र आत्मो आमचे ते निरंतरी वावूरून आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. हांगासर आदल्या हप्त्यांत कोंकणी रेतीर आशिल्ली आनी त्या रेतीरेक पास्का फेस्ताची विशेष रेतीरेक सभार लोक हजार जाल्लो. तांच्या रेतीच्या अखेरच्या दिसांत आनी साक्ष जाता आसतना सभारान हें सांगलें जावन आसा कितल्या वर्सां जावन म्हज्या जिवितांत लिपोवन आसलेलें फातक ह्या रेतीरे वेळार पवित्र आत्म्यान ते उजवाडाक हाडलें. आनी त्या मुखांतर हर एक म्हजें फातक वळखून घेवन एक खरेपणी दूख धरून बक्षाने मागोवंक सोम्या थंय एक नवें जिवीत जियोवंक ह्या रेतीरे मुखांतर म्हाका विशेष कृपा मेळ्ळी, पवित्र आत्म्याची मजत मेळ्ळी म्हणून सभाजन मोगाचेर दिल्ली साक्ष जावन आसा. हेंच काम पवित्र आत्मो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत करून आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. तें ताचें मिसांव जावन आसा. आमच्या मुखांतर जेजूचें मिसांव तो मुंदासून व्हरता. देखून जो
क्रिसॉस्टम पवित्र आत्म्याचो वरतो सांत म्हणटा, द होली स्पिरिट reproves us lovingly, not to condemn us but to heal us. पवित्र आत्मा मोगाच्या भावनेनो आमकां तिदविता, आमच्या जिवितांत तिदवून हाडटा आमकां, आनी ते तिदवून हाडटा आसतना ती मोगान तो हाडटा आमकां आमचेर फर्मान घालच्या खातीर न्ही, भगार आमकां गूण करच्या खातीर, आमकां बरी भलायकी दिवच्या खातीर, आमच्या जिवितांत नवेंपण हाडच्या खातीर पवित्र आत्मो हे सकट आमच्या जिवितांत करता म्हणून धर्मकाच्या भावनेनो आमी समजून घेता सम्याच्या ह्या उतरांत की खोटेपण संवसारांत आसा, देर इज इविल विच इज रियल इन द वर्ल्ड, पूण मोगाच्या भावनेनो ते कितें वायट आसा संवसारांत ते आमचेर खंडीत जायत व्हरूंक शकना. द इविल इज रियल बट इट इज डिफीटेड. कितें खोटेपणाचे वायटाचे सोलवण जाल्ले आसा जेजून आमकां ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखार जिवपण मुखांतरी वायटाचेर जैत व्हरूंक कितें बळ दिला मोगाच्या भावनेनो. सैतानाक आमच्या जिवितांत पदवी ना म्हणून अल्टिमेट अथॉरिटी सैतान डज नॉट हॅव ऑन आवर लायव्स हे जेजू आमकां सांगता. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या त्या बळान आमी जैत आसतना मोगाच्या भावनेन सैतान आमचे देर कसलेच अधिकार चलोवंक शकना. आनी सौम्याच्या त्या जैतांत हरयेतली आमी भागीदार जाता. सौम्याच्या त्या जैतांत ताणें आमकां भागीदार केला. कुरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र आमकां सांगता, थँक्स बी टू गॉड हू गिव्स अस विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. देवाक जावं महिमा अर्गा आनी होगलाप, कित्याक जेजू क्रिस्त मुखांतर ताणें आमकां जैताच्या जिविताक आपयला. तर मोगाच्या भावनेनो पवित्र आत्म्यातय एक जैताचे जिवीत आमी जिवच्याक आज जेजू आमकां पळयता आसतना तस पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. ह्या वेळार आमचे ते आसले कितें आसत काय उणें पळोवन ताणें दाखोवन दिसय. आमी खरेंच सौम्याक लागीं सरा जाय, सौम्याच्या तगरपेन आमी वाडत जाय ही आमची आशा जावन आसा. हे खातीर पवित्र आत्म्याक उलो मारून आमी सांगया, पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे ते तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे ते तूं जियोंक ये. पवित्र आत्म्या म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. संसार म्हाका पातकाक व्हरतना, देवसार म्हाका पातकाक नाडतना, हे पवित्र आत्म्या सताक हांवें सोदूंक, सतान हांवें जियोंक, तूं म्हजे थंय म्हाका बळवंत कर पवित्र आत्म्या. संसार पातकाक व्हरतना आत्म्यान जियेवंक शिकय, देवसार पातकाक नाडतना सताक सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये.
स्कटक्यांका पडतना हे पवित्र आत्म्या तुझो आधार म्हाका तुला पळय म्हाका पळयना तुजो संगत म्हाका दी कितें सगळें वाट चुकोवन वचना अशें तूंच म्हाका मार्गदर्शन दी पवित्र आत्म्या कायेन पडताना आधार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागो म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या देवोनी थंय तूं रावोंकी उजवाड तुजो फांतोकी म्हजे थंय तूं जियेवकी पवित्र आत्म्या देवोनी म्हजे थंय तूं रावोंकी उजवाड तुजो फांतोकी म्हजे थंय तूं जियेवकी म्हजे थंय तूं जियेवकी म्हजे थंय तूं जियेवकी हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी आमची काळजां आमची मनां तुझ्या मोगाच्या उज्यांत फटे सतुआ तुझ्या भितर हर एक आमचे दसले हुनर पोनस करताय खरे पावस सगळ्या तुझ्या मेलावरी आमी नसतरी सगळ्या तुमकां आशिल्ले तुझ्या दैवीक उजवाडान आमकां तूं भर हर एक तराचे मेळे पावले ठोण खटे पोन आमच्या जिवितांतले काड तुझे ते आमचे जिवीत तुका रक्षण कर हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या केवळ मुलं मारता आसतना आमची सर मागणी आमच्या आयच्या दिसाची ते सवा काज चत्रेक ह्या वेळी समया समोर आमी दवरया आमचे मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आज मार्गां दिता आज जल्मा दिवसाच्या चिता फिगो कार्डोजो तशेंच सेलीन बारेटो कुंदापूर तावनो जल्मा दिवस संभ्रमता केल डिसोजा बेंगलुरू जुलिया मुंबई तशेंच सुनीता बारेटो पियूस नगर आमच्या भावभयणीक आयच्या दिसाची शुभाशय आमी पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता हांगासर आमकां काजाराच्या वार्षिक दिसा विशेष जावन अर्घां दिवंक सांगला आज प्रत्येक जण अर्घां दितात विन्सेंट आनी मर्लिन मेनेझीस शारजा 20 आनी 7 वर्सांच्या काजार जिविता पासत ते अर्घां दितात तशेंच 9 वर्साच्या काजार जिविता पासत अर्घां दितात आर्नोल्ड यान्सन आनी जोत्सना कॅरोल पिरेरा जोसी आनी वायलेट डिसोजा अमजूर तावन अर्घां पठयतात तांच्या जिविता पासत तशेंच 12 वर्सांचे काजार जिविता पासत मुडबेळे तावन अर्घां दिता फ्लाविया आनी आविल सिक्वेरा तशेंच फ्रांसीस आनी आयरीन डिसोजा मिरर रोड तावन 14 वर्साच्या काजार जिविता पासत अर्घां दितात तशेंच कडपाडी तावन अर्घां दितात गिलबर्ट आनी ग्रेसी बारेटो तल्लूरू तांच्या काजार जिविता पासत ते आज अर्घां दिता आसतना तांचे सगळे मेळोन आमी सोम्याक अर्घां दिवया सांगतास ह्या सौर काजार जोडांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आज आमी मागया कुटुंबांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्घां दितात रॉबर्ट आनी प्रेसिल्ला डिसोजा बेंगलुरू रिटा कॅनवेट डिसोजा कुंदापूर तांच्या काजाराच्या उडासाक ते आज अर्घां दितात 25 वर्साच्या जिविता पासत तशेंच आज अर्घां दिता बज्जोडी तावनू अल्बन आनी फिलोमिना रास्किना
Angeline Conceição, Sunita Fernandes, Aaron Ani Sohane, Chakalatao Argandita Fiona de Silva, Walter Ani Matilda Fernandes, Godfrey Ani Lani Dicunna, Argandita Ronald Dicunna Pasot, त्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या पासत आमच्या जिवितांत देवान सबार आशीर्वाद वतल्यांत कृपे देणारे आमकां बोरलां त्या पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गाने होगळा तुका सोम्या जेजू. विविध तसा पासत आता आमी मागया. आमच्या मध्ये सबार जणांनी आमकां मागोवंक सांगलां, मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचो उडास करया. आज संतेकाठे तावनू घर वेगीस इकोन वयच्या पासत मागणी सारता रोजी डी अल्मेडा सिन्स वडाला तावन बरो भलायकी पासत मागोवंक सांगलां. अनिता तावरो मंगळूर तावनू मायकल डिसोजा आनी कुटुंब तांच्या कुटुंबाच्या पासत मागोवंक सांगलां. तशेंच आमचे मध्ये कोण पिडेस्त आसात, प्रायवेट आसात, विशेष कश्टां दुखांत आसात तांच्या पासत आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचे प्रार्थने सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन ह्युबर्ट आर्थर टेलिस, देवादीन बाब संतान डिसोजा, देवादीन दुल्सिन डिसोजा मंगळूरू, देवादीन डेनिस गोम्स मंगळूरू, देवादीन रॉबर्ट गोम्स कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास काडून आज मागणे सारता. रॉबर्ट आनी प्रिसिल्ला डिसोजा मंगळूरू. तशेंच मागता आमी देवादीन विलियम डिसोजा, देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा, देवादीन मेरी मागदलीन मेंडोन्सा, देवादीन मेरी जोसेफ आनी मॅन्युएल मोंतेरो काटीपल्ला, देवादीन मायकल कोन्सेसाव, सिरिल आनी लुडिना मोंतेरो काटीपल्ला. पुलगतत्न सोडास कडून मागूंक सांगला रुफर्ड पिंटो. रॉड्रिगस कुटुंबांत जाल्ल्या सो उडास कडून आज मागणे जाता ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा. मागता आमी देवादीन हेलेन अल्मेडा, देवादीन नागराज शेट्टी मीरा रोड, देवादीन अलोशियस लसरादो, देवादीन अल्फ्रेड डिसोजा. कुटुंबांतरल्या उडास कडून आज मागोवंक सांगला सुनीता फर्नांडीस. मागता आमी देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सणां बसत पनीरतावन मागोवंक सांगला रोशन आनी अनिता डिसोजा. पुलगतीरत्न सुडास करून मागणे जाता पीटर आनी प्रिसिल्ला. मागता देवादीन फिलिप डायस मुलुंड मुंबई, देवादीन नतालिया रॉड्रिगस, देवादीन लॉरेन्स सिक्वेरा. पहिल्या वर्सा सुडास करून मागता देवादीन सेवियर लोबो, देवादीन थॉमस आनी मर्सिन डिसोजा. एकवीस वर्सा सुडास करून मागता बद्यातावन देवादीन जेराल्ड डिसोजा, देवादीन फ्रांसिस अलेक्स डिसोजा, देवादीन मेरी मायकल एंड अगस्टिन अब्रेव किनिगोली, देवादीन एन वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट आनी बर्जोई जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन लॅन्सी फर्नांडीस च्या जल्माच्या उडासाक. तशेंच एलिझा डिसोजा कल्याणपूर जल्माच्या उडासा तांचे पासून मागता. आनी सगळे आमच्या कुटुंबांतरल्या सुमेस्तां सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय आमी मागया. ससनाचो विशय दितांकां येसुम्या आनी अंतर प्रकाशांचे फंकोंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्विकार करया.
संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटमास फेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोक आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगच्या भावांनो भयणींनो, पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता इंटिरियर रिपेंटन्स is a radical reorientation of life brought about by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या जिवितांत एक खऱ्या जिणी बदलापाक आमकां अवकाश लाभता आसतना आमच्या जिवितांत ते नवेपण हाडूंक कारण जाता. हेंच आज जेजू आमकां वांजेलान सांगता. पवित्र आत्मो संवसाराक पातका विशांत नित्य विशांत आनी नित्य फैसला विशांत गुन्हे होकार करतलो म्हणटा जेजू. म्हणजे आमचे थंय नवेपण हाडूंक पवित्र आत्मो सदांच वावुरता. हें सदांच वळखून घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आज भाग घेता आसतना पवित्र आत्म्या थंय जे नवेपण जेजू आमकां दिवंक शेता त्या नवेपणाक आमी सदांच आयती आसच्याक देवाचो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पदकां आमची वळखून बक्षणे मागोवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनात चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशलकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो मन बरवसून धरून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक अत्रेगान रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची एकरेती पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी फिलिप्पी शारांतलो लोक सांगता मेळोन पावल आनी सिलासाचेर गुन्या मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रुतांनी मारूंक लायलें. तांकां सबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटास तांणी तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदुआ एकाच दिसांनी एक खटीन भुंय कापणी जाली आनी बंदे शाळेचे बुन्यादस हल्ली. तक्षणच दरवाटे सक्कड उक्ते जाले
आनी बंदीवानाच्यो सकळी तुटून पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दरवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदीवान सकड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान भोब मारून म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकड हांगाच आसां. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायची जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तोवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे घाई धुलें आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोषान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. तुजो उजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सत्तांपरास वर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट करून म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुजो उजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सतो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरशी हांव वेता, तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे मदलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो, देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. तो येतस पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बगसूं पातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. जीवन क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, भगिवंतू बेझिल वर्तो पवित्र आत्म्याविशांत उलोवन अशें म्हणटा, द होली स्पिरीट लीड्स अस लायक ए मदर लीड्स अ चायल्ड बाय द हँड. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक सो हात धरून ताका चलोवन व्हरता, तशेंच पवित्र आत्मो आमकां चलयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मुंदरसून तो म्हणटा, पवित्र आत्मो आमकां कशें चलोवन व्हरता. तो म्हणटा, ही एनलायटन्स द मायंड. तो आमची मोत उजवाडायता.
ही सॉफ्टन्स द हार्ट. आमचे धारून काळीज तो मोवाळ करता. ही स्ट्रेंथन्स द विल. आमी बरे निर्धार करच्याक आमकां तो बळवंत करता. ही इन्स्पायर्स ओबिडियन्स. आमी देवाक विधेय जावन चलच्याक तो आमकां दिसपट्टें प्रेरण दिता. मोगाच्या भावभयणीनो, आधुनीक कारांनी आमी पळोवंक जाल्यार आधुनीक वाहनांनी डॅशबोर्डांत थंयसर सबार संगती उगडापे जातात. कितेंय त्या वाहनांत समस्या आसा जाल्यार थंयसर डॅशबोर्डांत एक अलर्ट येता, सिग्नल येता, एक चिन्ह येता. ते एक वॉर्निंग जावन आसा. सीट बेल्ट घालून जाल्यार थंयसर एक आवाज करता या दुसरें कितें सिग्नल थंयसर येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी तें वॉर्निंग आयिल्लें, अलर्ट आयिल्लें केदाळा पळोवन त्या प्रमाणे ताका सारकें केलें जाल्यार त्या वाहनान पॉयंट करचें सुरक्षीत जाता. ना जाल्यार केदाळाय ब्रेक डावन जावंक अवघड सांपडूंक साध्यता आसा. तेच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत आमी देवाच्या त्या वाटेन समकोवच्याक आदार दिवचो तो आत्मो. तो आमकां जागयत आसतना, तो आमकां दिदवीत आसतना, तो आमकां खरी वाट दाखयत आसतना, तो आमच्या अंतस्कर आमचे उलयत आसतना आमी ताका आयकोंक तयार आसूंक जाय. कित्याक ताका आमी आयकोन जी चिंतवण आमच्या जिवितांत गरज आसा ती हाडूंक प्रयत्न करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सुरक्षीत सगळींच्या वाटेन समकता. आनी ह्याच खातीर आयच्या ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया देवाचो थाळो आमी सदांच आयकोंक, पवित्र आत्म्यान आमकां जागयत आसतना ताच्या त्या जागोवणेक आमचे कान दिवन आमी ताणें दाखोवच्या वाटेन दिसपट्टे चलोवंक ह्या पवित्र बलिदानांत कृपा आमी मागून घेवया. गीत नंबर C22, C22. भेटता वास्तु का स्वीकार करी बापा. उंड्या वायना संगी भेटता विदेनी मानून तुगे बापा. स्वीकार कर बापा. ताणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. ताणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्रसेवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूसो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो. हे भशेन आनी ह्या भशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वस प्रार्थने उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वसोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कित्ते आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो
आणि मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या सुदोसाने उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं पवित्र आनी आमचे ते मोगाल देखून तुझे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वा उंडो आनी दाकासो वायन आमी तुज्या मुखार हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सस्नीक खरराचे हे रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगतुया. जेजू मेला, जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तेंच आतां आमी करता. तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या विंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोषान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लिया सौदेव आमच्या भगिन बापाक, पिटर पौल आमच्या गोळी बापांक, हेरा सुमेशच्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेश तांची दया करी. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतरी पवित्र आत्म्यान भरून आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली आमकां तूं निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुलतेन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर तुज्या मोगांत रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान दिनी कोटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड अंतर्गत आमी सेविता आमचे देजरते आनी केस्ता दिन जावं पूण आमच्या कुडीक आनी मोतीक भलायकेन वयता. पुढे आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुशार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या पवित्र आत्म्याते सदांच आमकां बळवंत करचो तो. हेची देवाची शैली संवसाराचे पाप करता ती ह्या शैलीत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या फोवना भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. अर्गांतुका सोम्या अर्गांतुका अर्गांतुका दुनिया अर्गांतुका अर्गांतुका. सोम्या अर्गांतुका दुनिया. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आशिल्लो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसले. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी सडवून संभ्रमून आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तेंच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत गीत नंबर E14 E14. बाबा पयली सांगता अर्गां दिता उपकार जेजू बावोरता
आयलाय आता मोजेत या उल्हासता वैभव तुझं हांव गाता तू मुझे जीवी तू जीवन पाव तुझे तै सौम्या हांव संपूर्ण तू मुझे सर्वस तू मुझे सब कर मुझे काळीस तुझे ग भावा बहिणी सांगातार गांधीता उपकार जेजू भावुळता आयलाय आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता मोगाळ पुता सोबे हांव कर्मोरी आशीर्वादी आमकां मागीर अंतकुशाचे करुवें निरमकां आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथा पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देंवयलो आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाचें उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शेनवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता इनर हिलिंग दिता सांगाता आमकां सुडका दिता सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचें न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.